चिंबला येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ मादयचो इश्यू म्हजें घर येवजणे खाला बेकायदेशीर घरांचे रेग्युलरायझेशनाच्या मुद्द्यांचेर आर्जीचो सरकाराचेर फार. अमित शाह जो आसा तेका एक रक्ताचो ट्रायबल जावन हांव एक विनंती करता, तेणी चिंबल गांवान येवचें आनी चिंबल गांव कसो आहा, तळ्या लेक आमची कशी आहा, जिका आमी आवय म्हणटा, जिवनदायिनी म्हणटा, आमची लायफलायन म्हणटा, तेका पळोवचें आनी कशे आमचे सगळे ट्रायबल्स ते उदकाचेर जगता. तुवें पळोवचें आनी येवचें आनी पळोवचें. कितें आसा की म्हाज्या घर अंडर जे गव्हर्मेंट लँड आनी बाकी सगळी जी कम्युनिटी लँड तेज्या अंडर जी घरां येता, जी एनक्रोच केल्ली लँड आसा ती रेग्युलर करपाची अशें म्हाज्या घराच्या अंडर इनिशिएटीव आसा. सो आमची जी इंदिरानगर स्लम आसा, आमी सांगला की ती 50,000 स्क्वेअर मिटर एनक्रोच आनी चडशे 98% मायग्रंट आशिल्ले लोक आसा. ते म्हाजें घर न्हू, ते मायग्रंटाचे घर. ते स्किमी तुम्ही ते डेमोलिश करचे, ते एनक्रोचमेंट डेमोलिश करचे आनी ते म्हाजें घर आहा ते थंयसर काडून ते डेमोलिश करची, इंदिरानगर बस्ती फूल डेमोलिश करची आनी थंयसर तुमी विचार करचो युनिटी मॉल हाडपाचो काय ना ते थंयसर विचार करचो. आमकां युनिटी मॉल जाय, पूण खंय जाय? त्या मायग्रंटांच्या 15,000 स्क्वेअर मिटरचो गव्हर्मेंट लँड आसा पळय, जो मायग्रंटांनी एनक्रोच केला, ती घरां तुम्ही डेमोलिश करा, थंय युनिटी मॉल हाडा. ज्या जाग्याचेर तुम्ही प्रपोज केला युनिटी मॉल, आमचे चिंबलाचे विलेजर्स आनी रेव्होल्युशनरी मंच आमी केन्नाच येवपाक दिवपाचे. सीएमाच्या तोंडांच्यान आयकपाक जाय, आमकां अमित शाहच्या तोंडांच्यान आयकपाक जाय की म्हादय ही गोंयकारांची आनी गोंयांतूच उरतली म्हणून. तपासतात हे बीजेपी कडेन आसा जाल्यार तेंच्यांनी डेटा आउट करचो. अमित शाहच्या हातीन व्हडली एलईडी स्क्रीन लावन कितले गोंयकारांची घरां तुम्ही रेग्युलरायज करतले आनी कितल्या मायग्रंटांचे झोपडपट्टेतले बस्ती तुम्ही रेग्युलरायज करतले, डेटा आउट करचो. हे प्रूव्ह जाल्लें आसा की ह्या मायग्रंटांनी ह्या बीजेपी विकते घेतलेले आसा. गव्हर्मेंट लँडाचेर कितें आसा ते रेग्युलरायज करपाक जाय, फक्त गोंयकारांचेच करा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.